नमस्कार, तुमचे स्वागत असा गोमंतक टीव्हीच्या या खाशा कार्यावळीन आम्ही आता आयिल्ले असा गोवा विद्यापीठ म्हणजेच गोवा युनिवर्सिटीन आम्ही आयिल्ले असा. थंय एक खूप बरो उपक्रम त्यांनी केला. आम्ही सदीच म्हणटा की गोंयांत पावस हो खूप पडटा आणि ते पावसाचें उदक आसा तें वचून दर्याक मेळटा. पूण ह्या पावसाचें उदक सांठोवपाक जाय हेच प्रत्येक फावटी पावस पडच्या पयलीं किंवा पावसाच्या दिसांनी उलयलें वयता. पूण गोवा युनिवर्सिटीन असो एक प्रोजेक्ट केला, असो एक उपक्रम केला वॉटर कन्जर्वेशनाचो. तो कितें आसा हे आमी जाणून घेवया. आमच्या वांगडा आसात गोवा युनिवर्सिटीचेच प्रकाश पर्येकर सर, राजेंद्र गाड सर आणि नितीन सावंत सर आसात. सो नितीन सावंत सर सुद्दां वांगडा आसात. आमी पळोवया, विचारूया, जाणून घेवया. प्रकाश पर्येकर सर, सगळ्यात पयलीं म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा, हो उपक्रम कसो तुमच्या लक्षांत येयलो आणि तुमी तेचे कडेन स्टार्टींग तुमी कशें कितें केलें? ज्या जाग्याचेर आमी उबे आसा पळय न्ही, तो जागो इतलो युनीक आसा. सडनली 600 स्क्वेअर मिटरांनी 6000 स्क्वेअर मिटराचो जागो जो आसा थंय सदांच आमी पळयताले की उदक अशें सांठवतालें. आनी एक कल्पना आमच्या मनांत आयली की ह्या जाग्यार जर आमी बांद घातलो जाल्यार म्हाका दिसता हें उदक जें पावसाळ्यांत तें सांठवतलें. ताका लागून 3 वर्सां फाटीं एक आमी इनिशिएटीव घेतलो डॉक्टर गाड आनी तेंच्यांनी की आमी थंय एक बांद घालुया आनी त्या वेळाचें उन्नत भारत अभियान ह्या अंतर्गत एक फातरांचो बांद घातलो. पूण आमच्या लक्षांत आयलें फातरांचो बांद घालतकच की हें उदक झिरपता म्हणून. आमी पोरवां वर्सा कापेत घातली, मागीर थंय फातर घातले, माती घातली, तरी उरना जालें. पूण अंदू वर्सा एक आमकां एक संद मेळ्ळी की हांव डॉक्टर प्रोफेसर गाड सरा कडेन उलयलें की आमी हें उदक सांठोवपाक आमी आनी कितें करूं शकता. की आमच्या मनांत तशें येयलें की माती घातल्यार तें शक्य आसा. हो विचार करता करता आमकां एक असो एक मनीस मेळ्ळो की आमकां तो माती दिवंक शकता. आनी आमी तेजे कडेन CSR सायन केलो आनी तेच्या अंतर्गत आमी ही माती घातली आनी त्या मातयेची बांद घालून हो तुमकां दिसता तो बांद आमी व्हड केलो. आनी एक अजापाची गजाल तुमकां सांगता, जी कल्पना आमी मांडिल्ली की आमी उदक कितलें सांठयतले, रस्त्या मेरेन उदक लागलें. सादारण आमी जे आमी उबे आसा तेज्या म्हाका दिसता आमच्या खाना मेरेन उदक येतलें, इतलें उदक आडावलें. आनी तुमकां खबर आसतलें की हो जागो जो आसा हो सगळो लॅटरायड आसा, फातरांचो जागो आसा. आनी आमी रावल्यात, उबो रावल्यात तेजे जस्ट एक 200-300 मिटराचे सकयल एक बोंडवेल लेक आसा, फामाद तें सामकें सांताक्रूजचें. म्हणटकच हें हांगा जर आमी रिचार्ज जर हें जर केलें, उदक जर हांगसर सांठयलें आमी आनी तें जिरयलें जाल्यार सकयल्या सगळ्या ज्यो विलेजी आसा आनी सकयल जे बोंडवेल लेक आसा थंय रिचार्ज जातलें. ही आमची मूळ संकल्पना आशिल्ली. आनी हांगा जो फ्लोरा फावना आसा, शेकड्यांनी सुकणीं हांगसर येता, तेजी संख्या वाडटली. हांगा जी हें आसात तेजे संदर्भान नितीन सर चड सांगताले. हांगा जी जनावरां तांचे खातीर उदक ना, कारण हो सुको सडो आसा. म्हणटकच आमी ज्या जाग्यार रावल्या तेजो सेकेंड फेज जी आसा त्या सेकेंड फेजीन आमी हांगासर खंदक मारपाचें वा बांय एक 50-60 मिटर बांय खोल मारपाचें आनी त्या बांयतल्यान उदक आनीचें रिचार्ज करपाचें, जेणे करून सरावंडींग गांव जे आसा, ह्या अर्दान नावशे आसा, त्या अर्दान काकरा आसा, ह्या अर्दान बाकीचे गांव जे आसा, त्या गांवाच्यो बांय ज्यो आसा आनी गांवाचे जे झरे जे आसा, नॅचरल झरे, ते आनी मोठ्या प्रमाणात उदक दिवपाक आमकां शकतले. म्हणटकच हो इनिशिएटीव आसा तो खूब म्हत्वाचो आमचे खातीर. आनी ह्या बांदाच्या दोनूय अर्दान लेफ्ट एंड रायटीक आमच्यो बोरवेल आसात आनी ज्या बोरवेलचें उदक आमकां 12 म्हयने आमकां मेळटा त्यो रिचार्ज जातल्यो. म्हणटकच म्हाका दिसता हो उपक्रम खूब म्हत्वाचो आसा. हो उपक्रम बाकीच्या शिक्षणीक संस्थांनी अशे तरे उपक्रम राबोवचो. कांय शिक्षण संस्थांनी तो राबयल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हो जर उपक्रम जो सेकेंड फेजीन जर बरे पद्दतीन जर आमकां जालो आनी आमकां हांगसर आमचे पाटबंधारे मंत्री जे आसा आमचे सुभाष शिरोडकर सर हांगसर येवन गेला, त्यांनी पळोवणी केल्या, इंजिनियराक घेवन ते हांगसर आयल्या आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की बाबा हे आमी वेवस्थीत हो बांद आनी बऱ्या पद्दतीन घट आनी बऱ्या पद्दतीन ताका आमी बांदुया आनी तेजें सौंदर्यीकरण करुया आनी मोठ्या प्रमाणान हांगसर उदक पावसाचें सांठोवया. नितीन सर, म्हाका सांगात, सरान फ्लोरा एंड फावना ह्या बद्दल सांगलें. जेन्ना हांगा उदक एकठांय जालें, पावसा दिसांनी खूपच जालां आसतलें, आतां मातशें कमी आसा, पूण फ्लोरा एंड फावना बद्दल तुमी कितें सांगूं शकता? हे कशें हेल्पफूल जावं शकता फ्लोरा एंड फावना? सरान जशें प्रकाश सरान जशें सांगलें की हो जो वाठार आसा जो गोवा युनिवर्सिटीचो, तो एक इतलो युनीक वाठार आसा. हेका आमी पठार म्हणटात किंवा आमी जी प्लॅटो इकोसिस्टम म्हणटात, ती प्लॅटो इकोसिस्टम इतली युनीक आसा की त्या प्लॅटोचेर ज्या आमच्या प्लॅटोचेर जी वनस्पती किंवा जी जनावरां मेळटात ती खूब युनीक आसा. एक तुमकां उदाहरण दिवंक शकता की एक हांगासर सॉस्केल्ड वायपर म्हणून आसा. भारतान जे 4 सरप आमी व्हडले म्हणून मानले जाता की कोब्रा, जो कॉमन कोब्रा नाग म्हणटा आमी, काणेर, रसल्स वायपर आनी सॉस्केल्ड, हे 4य सर्प ह्या पठाराचेर आसा.
आतां प्रॉब्लेम जाला असो की सगळे कडेन पठाराचेर अशें मानलें जाता की तो वेस्टलँड किंवा ड्राय लँड म्हणून. बट जेन्ना हो पठार फुलता किंवा जेन्ना हो पठार उदकान भरता तेन्ना त्या पठाराचेर आनी एक गोश्ट घडटा की एफिमेरल पूल म्हणजे सिजनल तितून एक डबकी तयार जाता उदकाची. त्या डबक्यांनी बेडकां आपलीं हें करता, तांतयां घालता आनी ती इतली म्हत्वाची आसता. काही प्रजाती अश्यो आसा की ज्यो खंय मेळना त्यो फक्त प्लॅटोर मेळटा. आनी जो हांवें तुमकां सरप सांगलो जो सॉस्केल वेपार आमी फुरशें म्हणटा, एक टायम पर्वरी पठाराचेर भरपूर मेळटालो. आज तो कंप्लीट ना जाला. म्हणटकीत हांगा जो पठार आसा, हो पठार जो आसा तो इतलो म्हत्वाचो आसा की आमी जेन्ना जेन्ना ह्या पठाराचेर जेन्ना आमी रिसर्च करता आमकां खूब काही नवीन गोश्टी शिकपाक मेळटा. एक नवीन पालीची जात सुद्दां ह्या पठारार आमी संशोधन करून तेजेर आमी हें केलें, निरीक्षण करून तेजें आमी पेपर सुद्दां पब्लीश केल्लो आसा. आतां एक गोश्ट अशी आसा की ह्या पठाराचेर आतां आनी एक 2 म्हयन्यांनी उदकाची खूब प्रॉब्लेमॅटीक हें आसा, म्हणजे प्रॉब्लेम जावंक शकता. आतां हांगासर उदक ना म्हणटकीत सरान जे गार्ड सरान किंवा प्रकाश पर्रेकर सरान जे इनिशिएटीव घेतली अंडर ग्रीनिंग ऑफ द कॅम्पस की उदक जेन्ना आसा तेन्ना सगळे कडल्यान जनावर हांगासर कॉन्सन्ट्रेट जाता. आतां तुमी मुद्दाम फाटल्यान म्हाज्या पयशात जाल्यार ड्रॅगन फ्लायज कितल्यो भोंवता पळय. आतां जर हें उदक नाशिल्लें जाल्यार ते खंय वयतले आसले हो प्रश्न आसा. बरें, एफिमेरल पूल्स आसा ते सगळे सुकले. हो पठार जो आसा ह्या पठाराक लागून सकयले ज्यो सरान जशें म्हणलें नावशी, काकरा, तालिगांव, एका नांवूच आसा तालिगांव प्लॅटो. सो जेन्ना शेतान सुद्दां उदक जें वयता त्या प्लॅटोनच्यानूच वयता. म्हणजे हांगा जेन्ना आमी खंय तरी सांठवण करतले उदकाची तेन्ना म्हाका दिसता सकयले गांव आसा शेती करपाक किंवा तांकां सुद्दां बरें पडटलें, कित्याक आमी वांयगण रोयतात. आतां बायोडायवर्सिटी म्हणटा तेन्ना आमचे कडेन आमी फाटींच बूक रिलीज जाला अंडर दीस ग्रीनिंग ऑफ कॅम्पस. भाऊ श्रीपाद भाऊ येयल्लो तेज्या हस्ते आमी हो बूक वितरीत केला. आनी प्लस पयरूच आमी ऑनरेबल CMच्या हातीन आनी एक बूक जो फ्लोराचेर केला. सो हांगली सगळें आमी हे दर दिसा आमी भुरग्यांक हांगा शिकयतात. आतां तुमी हांगासर हो इतलोच भाग पळयशात जाल्यार हांगासर युनीक जीं झाडां आनीक खंय मेळोंक शकना, जी फक्त प्लॅटोर मेळटा. सो हो प्लॅटो राखप, हें उदक हांगा सांठोवन दवरप आनी सकयल्या गांवांक लागून आमी हांगासरल्यान हें उदक रिचार्ज करप हें म्हत्वाचें आसा. आतां बोंडवल लेक आसा, बोंडवल लेका कडल्यान जनावरां हांगासरूय मायग्रेट जाता. आतां कशें आसा हांगासर आमी जेन्ना ड्राय जाता पळय, ग्रास ड्राय जाता तेन्ना सुद्दां हेजेर खूब प्रकारचे जीव जंतू आसता. लोकांक दिसता की तें ड्राय लँड, पण त्या ड्राय लँडार सुद्दां जनावरां खूब आपलें नॅस्टिंग सुद्दां हांगासर आमी बर्ड्स हालींच आमी डॉक्युमेंटेशन चालू आसा आमचें. अजून बर्ड्साचो एग्जॅक्ट नंबर आमकां कळना. आतां आमी आनीक उपक्रम हातीन घेवंक सोदता सरांच्या गायडन्सा अंडर की बटरफ्लाय गार्डन हांव आतां चालू केलां आमी करपाक. सो हांगा बटरफ्लायच्यो जाती सुद्दां खूब मेळटा. आतां आमी म्हणटले प्लॅटो कित्याक प्लॅटोच आमी म्हणटा, जर एक प्रकारची लायसिनेट्स म्हणजे बारीक जे ब्लू बटरफ्लायज आसता ते ह्या गवताचेर आनी ह्या बारीक बारीक झाडांचेर ते अवलंबून आसता. सो हो पठार राखप, काही जागा जे हांव रिक्वेस्ट करतलो सरांक की काही जागा आमचे पठार आसा ते आमी राखून दवरपाची गरज आसा. आनी ते सांबाळून दवरले जाल्यार काही आमच्यो प्रजाती आहात त्यो आमच्यो हांगा दिसतल्यो. नाजाल्यार सगळे कडेन आमी जर प्लांटेशन केलें जाल्यार प्लॅटो वयली जी युनीक डायवर्सिटी आहा ती नश्ट जातली. हांगासर म्हाका आनीक 2 नव्यो जाती मेळ्ळ्या. हितून एक टर्टल गावला, एक सोरोप गावला. ते आतां आमी तेजेर अभ्यास चालू आसा, DNA काम चालू आसा. ते जातकीच मागीर आमकां कळटलें की एग्जॅक्ट खंयची जात. हांगासर जी बेडकां आसा ती परत बेडकां सकयल बोंडवल लेक आसा, सो समरान तांकां थंय सकयल वयचें पडटा. इमॅजीन हांगा उदक वॉटर बॉडी जर क्रिएट जाली जाल्यार दे वील सस्टेन हियर. सो अशा प्रकारे हो युनीक एक पठार आसा आमचो. राजेंद्र सर, म्हाका तुमकां एक लास्ट क्वेश्चन विचारपाचो आसा. सरांनी जशें सांगलें इनिशिएटीव सांगलें, सरांनी फ्लोरा एंड फावनाय सांगलें. आत्तां सद्या ह्या पावसान वॉटर कन्जर्व तुमी केलें, सादारण हे कितले म्हयने पर्यंत येवं शकता आनी आतां फुडें तुमी हेचो नेक्स्ट स्टेप जसो सरान सांगलो की खंदक करतले, कितें सादारण आयडिया तुमची आसा? म्हाका दिसता की आमचें एक प्रशिक्षण केल्लें, आमी सर्वे केल्लो गोवा युनिवर्सिटीचो. तातूंत जे आमी हेच्या पयलीं जे प्रकल्प चलयले वॉटर रिचार्जींग फॉर ग्रावंड वॉटर रिचार्ज, तातूंत आमकां दिसून आयलें की आमचे गोवा युनिवर्सिटी कडेन फ्लोटींग पॉप्युलेशन जे आसा ते 3000 ते 3500 पर्यंत आसा, इन्क्लुडींग आवर स्टुडंट्स, फॅकल्टीज, रेजिडेन्शियल फॅकल्टीज एंड नॉन टिचींग स्टाफ. 3500 जे उदक लागता वर्साक
तातूंतले 2 म्हयन्याचें उदक आमी पयलींच्या प्रकल्पांसून रिचार्ज करताले असो एक एस्टिमेट केल्लो आसा जिओलॉजी सायंटिस्टांनी. आतां म्हाका दिसता की हे 6,000चेर जें उदक आमी सांठयलां तातूंत आनीक 2 म्हयन्याचें उदक रिचार्ज जातलें. सो टोटल आमी वी कॅन से की आउट ऑफ 12 मंथ 4 months वॉटर वी आर रिचार्जींग इन टू द दीस थिंग ग्रावंड. आनी हो एक त्या दृश्टीन जर पळयलें जाल्यार आमकां आनिकूय एक अशेच प्रकल्प करचे पडटले जातून आमी टोटल सस्टेनेबिलिटी करूंक शकता की 12 म्हयन्याचें जें उदक लागता गोवा युनिवर्सिटीक तें सगळें रिचार्ज करूंक शकता. एंड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द पर्सपेक्टीव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड विच आर बींग टेकन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एट एवरी लेवल, इन्स्टिट्यूशन लेवल एंड सेक्टर लेवल एंड इंडस्ट्री लेवल. सो आमची एक अशी एक आमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की असले परिक्रम आमी राबोवपाचे हांगर आनी शोकेस करपाचे भुरग्यांक जे गोंयांतले ऑल ओवर गोवा जे भुरगे येतात तांच्यांनी पळोवन हे आपल्या विलेजान अशें करूंक शकता काय, अशेंच असले तरेचे प्रकल्प करूंक शकता काय ते हांगर पळयतले न्ही ते. आनी अशी पॉप्युलरिटी मेळून ते सबंद गोंयान जाल्यार एक बरी एक दृश्टिकोन आसा अशें दिसता म्हाका. आवर नॅचरल रिसोर्सीस पळयले जाल्यार तुमी आमकां वी गेट एम्पल ऑफ रेनफॉल एंड मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज गोईंग टू द अरेबियन सी. And there are attempts by the government of Goa to retain this water at various level in the Western Ghats, but he amplifies जावपाक जाय. It should happen at very high scale. तेन्नाच त्याचो आमकां आमच्या फार्मर्सांक आनी आमच्या लोकांक त्याचो फायदो जातलो कित्याक दॅट वॉटर कॅन बी यूज एज अ सेकंडरी लेवल युसेज फॉर अदर गार्डनिंग एंड फॉर टॉयलेट्स एंड ऑल अदर पर्पजीस. सो ते जर करतलो जाल्यार we'll have to pass a message, we'll have to talk about it, and we'll have to demonstrate such types of projects, then only it will happen. People should talk, they should take it to their villages and ते राबोवपाचें पडटलें तांकां. आनी हे जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी ते जे वेस्ट वतात वी कॅन से अराउंड 80% ऑफ द वॉटर इज गोईंग टू द अरेबियन सी एंड वील हॅव टू रिचार्ज एंड वील हॅव टू अपहोल्ड एंड वील हॅव टू स्टोर दॅट वॉटर एंड रिचार्ज अवर ग्राउंड्स. सो ते दृश्टीन हांव पळयलें जाल्यार आनी ते जर आमी एकदां जर केलें there are barns all over Goa at various rivers, but हे आनीक मोठ्या प्रमाणान जावपाक जाय सो दॅट रिचार्ज इज हॅपनिंग एट व्हेरी हाय लेवल एंड वी आर एनहान्सिंग आवर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम आमची प्राणी जीव जो आसा आमच्या वेस्टर्न घाटार तो व्हडल्या प्रमाणान आसा. डायवर्सिटी आमची मोठी आसा ती आमी सस्टेन करपाची खूब गरज आसा फ्रॉम द पर्सपेक्टीव ऑफ द ट्युरिजम सेक्टर वीच इज व्हेरी सस्टेनिंग आवर इकॉनॉमीक वायबिलिटी. ते म्हाका अशें दिसता की ते दृश्टीन तो हे असले इनिशिएटिव्ज very important for Goa. United Nations has come out with the 17 SDGs, Sustainable Development Goals. In that, one of the important things is that sufficient water for the common man to use. When you look at Goa, I would say that the monsoon is 4 months, but then we really have 8 months, 9 months rain. In spite of this, we find that there is a shortage of water in various parts of Goa. Now, how to do this? Through green initiative. In fact, with respect to this Sustainable Development Goal, Goa University also got, project from DST worth around 9.8 crores. As a part of that, we are trying to recharge the groundwater in the university, and we have identified around 6,000 square meters of land. Once it is recharged, our plan is that we will have sufficient water throughout the year, and probably we would be able to help even the neighboring villages. So that's the way we are doing that, so that this will be a good message for the younger generation, and this can be replicated in many other institutions. So that's the way we are planning, and I am hopeful that this will be, this will come out in a very big way, so that there won't be any water shortage as far as the people in Goa are concerned. So this is the whole plan behind this. अशा प्रकारचे उपक्रम बाकीच्या संस्थांनी करचे अशी आमकांय दिसता, कारण पाणी हे सगळ्यांक महत्त्वाचे घटक आसा जगण्यातले, आणि अशा प्रकारचे उपक्रम करप सगळ्या गांवांनी गरजेचे आसा. गोवा युनिवर्सिटीन हो एक बरो उपक्रम केल्लो आमी तुमच्या मुखार हाडलो. पळयत रावात गोमंतक TV.